स्पीकर सर, सायन्स टेक्नॉलॉजी एंड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर म्हाका दिसता आदी बजेट एलोकेशन खूब केल्ले, पयशेय दिले, बरें काम जाल्लें आहा. 221.15 crore बजेट एलोकेशन ह्या डिपार्टमेंटाक दिलें. हे न्यू डिपार्टमेंट आमी घडोवन हाडलेले त्या टायमार. आनी म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटान बरें काम केलें. नॉट बिकॉज आय वॉज मिनिस्टर देन. बरें काम केलें. तुमचे हितून म्हापसाचो इतलो लिगसी वेस्ट आहलो तो ट्रीट केलो, मडगांवचो केलो, संसोडाचो केलो. पूण आमी फेल जाले एकूच जाग्यार संसड्यार, की तो प्लांट जो आमी प्रॉमिस केल्लो तो घालूंक पावोंक ना. बट नॉर्थ गोवा आमचे 250 टन्स आहा, साऊथ गोवा 100 टन्स आहा. आनी आनेकूय प्लांट घालपाक आहले आमी सोंसड्याचेर, तो आमचो फाटी उरलो. तेजेर हे चालू आहलें, म्हणजे ऑल द पेपर वर्क वॉज गोईंग ऑन. बट आय फील दॅट the plant over there for that 2 or 3 neighboring constituencies and Margaon and Fatorda should come up over there on war footing. आणि म्हाका दिसता हे उतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय दिल्ले ह्या हावजान. आणि बजेट एलोकेशन जेन्ना आमी 221.15 crore म्हणटा तितून म्हाका दिसता इजी नाबार्ड विल गिव a loan to the government and that thing can come up, because today they are talking about sending waste. सोसडो म्हणजे मारगांव आणि फातोर्डा and part of Naveli, they are thinking of sending waste in our plant where we are already overloaded. आमचे 250 tons every day cross जाता. Our wet waste is crossing 250 tons on daily basis because we are taking pension waste. आणि म्हाका दिसता honorable chief minister should immediately think about this. जे उतर बाब विजय सरदेसाय आणि दिगंबर कामत देन लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक दिल्ले म्हाजे फुडल्यान, ते पाळपाची गरज आहा. कित्याक तेंचो वेस्ट आमकां नाका. वेट वेस्ट तेंचो इतलो पयसून मडगांवसून सालिगांव येवप म्हणजे खूब पयस जालें तें. आनी त्या खातीर जे उतर दिल्ले त्या टायमार, आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वील ऑनर द वर्ड in the interest of the people of Goa, in the interest of people of Fatorda, Naveli, Margaon, and म्हाका दिसता surrounding areas, because that place is in really bad condition. It requires a upgraded solid waste management plant over there. We had finalized the plant, what plant will come. Bab Digambar Kamath, Vijay Sardesai knows about it, and I am very much confident that Honorable Chief Minister will, the budget allocation that dille plus NABARD will do justice to South Goa, especially to Salsette.